सुरुवातीक आमी गायन घेवया A10 पेज 5. आमची मोदी आज फादर मारियान त्राबास आहा गांवान कालविनचो आमचो दिवसेजान पाद्री पूण तो दुलेरान सेमिनरी निवास आहा ते भुरगे ग्रॅज्युएशन करतात सेमिनारिस्ट तांचो तो मुखेली जायते फावटी येता म्हजो इश्ट तो हांगा जायते फावटी येता पूण म्हाका दिसता मंगळाराचो पयली फावटी आयला आनीक आमचे मदें संबंद बरे आहात ते पासत केन्ना केन्ना आपयता ताका हांव चडसो पावना आज पावून सोरला ताकाच मिसाची भेट भेटोवंक दिल्या हांवें तो आमी ताका येवकार दिता फादर मारियान तुका येवकार सदांच आसत्या मुखामळाचो आनीक बरो सांगपी आनी भुरग्यांक बरो करपी आमचे सेमिनरी निवासांतले ग्रॅज्युएशन पयले 11th and 12th इन्चार्ज आसलेलो तो आतां 11th and 12th सालिगांव सेमिनारींत हाडल्यात पूण ग्रॅज्युएट्स आहात बरो कोत्ता भुरग्यांक आनी भुरगे ताका मानान लेखतात सो तुका फादर मारियान आमचो मायमोगाचो येवकार हे आमचे बायगेवन आंतोनीचे फिरगोजीन देव बरें करूं फादर सुकूर आनी फादर सुकूरूय म्हजो प्रोफेसर कसो गेला राशोल सेमिनारीन आनी स्पिरिच्युअल डायरेक्टर कसो म्हजो सेमिनारीन म्हणटच आमचे मदकात थंय बरे संबंद आसलेत आनी ते आमी अजून पासून सांबाळल्यात अजून पासून आमी फुडें वेतात देवाच्या आदारान देवाचे कृपेन बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं प्रितीच्या भाव भयणो आमी किरीत भाशेन ह्या देव मंदिरान एकठांय जाल्यार आनी आयच्या दिसा बकरून जेन्ना आमी मान दिता बागेवन आंतोनींक म्हणटच जायती आमची मागणी आसतात आमचे आवंडे आसतात म्हणटच ताचे मजतीन आमी जेन्ना येता जेजूशीन ह्या बलिदानान ह्या मिसान वांटो घेवंक जाल्यार आमचे काळीज मन आमी ताचे बरोबर देवाक उबारता जेजू बरोबर
हालींच आमी परब केली पवित्र आत्म्याच्या ह्या येण्याची आनी तेच बरोबर कालच्या दिसा आमी परब संबरंबली मारिया पवित्र सोबेची आवय. आनी हातूंतल्यान आमी पळयता हो पास्कांची परब आमी संपयली. हें नियाळटना आमी पळयता देवाचो मोग, देवाची कृपा, हो देवाचो आत्मो आमी ह्या दिसांनी खेरीत भाशेन मागला. आनी हे भेटेन वांटो घेतना आमी ह्याच देवाच्या आत्म्यान बरोवन हें देवाचें राज आमी सगळ्या सवें पावोवंक आमच्या जिवितान पयलें तें आमी अनुभवूंक आमकां देवाचो आदार करपा मागतना हे भेटेक तयार जावंक आमी चुकल्या. आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकाचो ग्रास करून आमी दूख धरुया. सगळीं बरोबर इच देवाचे काकुतीक उलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सोद पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागिवोन सदांच सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण तातूंत मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूंक आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. Kakut kor, sohomya kakut kor, sohomya kakut kor, sohomya kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor, sohomya kakut kor, sohomya kakut kor, sohomya kakut kor, sohomya kakut kor. प्रार्थुया. आमचें देसांव आर्गां दिवन दिन वाचून आमी मागता. मेर्सिया नूनीस. बापा, तुवें पादुवाच्या बागयोन आंतोनी खऱ्या बावाड्राचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजे आकांताक आसल्यांचो थीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूंक आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मोसत आमकां मेळूंक. आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. सिराकाच्या पुस्तका वेले वाचप. समूट सांबाळता तो मनीस जायते योजनो कोत्ता. आज्ञा पाळता तो मनीस शांतीचे योजनो भेटयता. उपकार आठवयता तो बरे पिठाची भेटवणी कोत्ता आनी भीक दिता तो वाकाणेचो योजनो समोर पिता. खोटेपणान तान तूं पयस सोडशी जाल्यार सर्वेस्पोर तुका तूं मानवतलोय. ओ प्रमाणीक सोडशी जाल्यार फारीकपण तूं दितलोय.
रित्या आतांनी सर्वेस्परा मुखार येवंक नाका, कारण ह्यो सगल्यो वस्तू सुमूर्ती प्रमाणे तुवें करूंक जाय. प्रमाणीक मनशाची भेटवणी बेतीक मागता आनी तिचो परमोल भोव व्हडल्या देवाशीन चडत वेता. शेवकोणी मनशाचो योद देवाक मानवता आनी ताचो उगडास सदांच उरतलो. उदारपणान सर्वेस्पराची वाखाणी कर. तुज्या वावराचे प्रथम फळां भेटोवंक इमटेपण करूं नाका. आस्त्या तोंडान सगल्यो तुज्यो भेटवणो कर आनी कुशालकायेन तुजो दावो वांटो दी. भोव व्हडल्या देवान तुका दिलां तशेंच तुजे कोवेती प्रमाणे उदारपणान तुवें दी. कित्याक सर्वेसभर बऱ्या मापान फारीक कोत्ता 7 पावटी ओदीक तो तुका दितलो. लॉस ताका दिवंक नाका, तो ती घेवचो ना. अप्रमाणीक योजनाचेर तुजो बाबाट दवरूं नाका, कित्याक सर्वेस्पोर एक नितीदार आनी मनशाची तोंडां पळोवन तो नीत करिना. देवाचें उतर हें. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. प्रमाणीक मनशा देवाची सोडवण आमी दाखयतल्यो. सगळीं म्हणुया, प्रमाणीक मनशा देवाची सोडवण आमी दाखयतल्यो. योजना करूंक म्हजो करार मानून घेतिल्ले म्हजे पोरचेक म्हजे मुखार जमून हाडात. देव आपणाकूच नीत कोत्ता देखून मोलोप ताचें नितीवंतपण परगोडटा. जबाब. प्रमाणीक मनीस देवाची सोडवण आमकां दाखयतलो. आयक म्हजे पोरचे, सांगता तें आयक. इस्रायेला तुजे विरुद्ध रुजवात दिता. हांव देव, वय तुजो देव. तुजे योजनांनी कसलीच चूक म्हाका मेलो ना. तुजो ओम बी सदांच आसा म्हजे मुखार. जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण आमी दाखयतल्यो. दिनवासनेचो योद देवाक भेटय. भोव व्हडल्या देवाक केल्ल्यो आंगवण्यो पाल. मागीर म्हाका आकांताच्या दिसा उलो मार. हांव तुका निवाडटलो आनी तो म्हाका मान भोवमान दितली. जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण आमी दाखयतल्यो. शिव वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. बापा, स्वर्गा पृथ्वीच्या दोनया, हांव तुका दिनवासता, कित्याक स्वर्गीच्या राजाचे गोठ तुवें ल्हानांक उक्ते केले. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे असो. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमान तुका सोमिया. पेद्रून तोंड घालून अशें जेजूक म्हणलें, पळय, आमी सगळें सांडून तुजो पाटलाव केला. जेजून ताका जबाब दिलो, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, कोणूय म्हजे पासत आनी शुभ वर्तमाना पासत घरदार, भाव भयणी, आवय बापूय, भुरगीं बाळां आनी शेतां भाटां सांडीन जाल्यार आतांच ह्या काळांत दुमाळ्यां बराबर तो गोरांदारां, भाव भयणी, आवय बापूय, भुरगीं बाळां आनी शेतां भाटां एकाक 100 घेतलो. आनी येता त्या काळांत सासणाचें जिवीत जोडटलो. पयलीं आसात
ती सोबार जाणां निमाणी जातली आनी निमाणे आसात ती पयलीं जातली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वखाणी तुका ख्रिस्त. मोगाळ बाबडीनो, पास्कांचो काळ संपलो आनी आयज तावन ओ काल तावन आमी सादो काळ वर्साचो सुरू केला. 8वें सातोडें आनी पवित्र सभा वाडटा ह्या काळांत. आमच्या सेवाधर्मा प्रमाणे आमी इरवी आंगावली घालता आनी इरवी आंगावली म्हळ्यार बोरवंशाची कुणां वाडपाची कुणां. जे भाशेन पावस पडलो म्हणटूच इरवी इरवी वनस्पत उत्पन्न जाता आनी ती वाडटा फोडां दिता. ते भाशेन पवित्र सभा ह्या काळांत वाडटा देखून इरवी आंगोस्त्रां घालता. पूण मिलानाचे आंब्रोजियन रायट आहा त्या रिती प्रमाणे ह्या साद्या काळाक ती तांबडी घालतात आंगोस्त्रां. कित्याक तांबडे आंगोश कुणां गोवाय दिवपाची, साक्षी दिवपाची, तांबडी रगत वारोवपाची. म्हणजे साद्या काळांत पवित्र सभा गोवाय कितें दिता, साक्षी दिता आपल्या जिविताची. आमी इरवी घालता. हे आयचें शुभ वर्तमान जें पुरगोट केलां तें काल मारिया पवित्र सभेची आवय हो नवो माताळो पापसाहेब फ्रांसिस्कान ह्या आमच्या रोमी कॅलेंडरान भितर काडला. तो माताळो पयलोच पावल 6व्या पाप साहेबान उचारलेलो, पूण पयलो दिलो तो बायगोंद आंब्रोजान 4थ्या शेंकड्यांत. बायगोंद आंब्रोजान जो मिलांचो पयलो बीस जालो ताणें तो दिल्लो. आनी पावल 6वो कार्डिनल मोंतीनी कसो मिलांचो आर्चबिस्प आसलो आनी तो जाण आसलो आंब्रोजान हो माताळो आंकवार मरेक दिला म्हणून. ती पवित्र सभेची आवय. देखून पावल 6वो पाप साहेब जालो तेन्ना वातिकान दुसरी विश्व सभा संपली तेन्ना ताणें म्हटलें मारिया पवित्र सभेची आवय आमचे पासत माग. जरूय प्रोतेस्तांत आसतले आमच्या वातिकान दुसरे विश्व सभेन ताका इल्लो राग आयलो. मारे कितली व्हडली केल्या आनी कातोलिक इगोर सदांच मारे केरीत सुवात दिता. पूण पावल 6वो आयकूंक ना. ताणें सांगलेंच तें. आनी ताचे उपरांत तुमी केन्नान पळयतात जाल्यार सांत पेद्रूचे बाजिलिकेक पळयता आसतना उजवे वाटान जेन्ना पाप साहेब विचून काडटा तेन्ना थंय दोवर वेता ते सुवातेर आंकवार मरी बाळका जेजूक घेवन आहा मातर एक्लेसिया म्हूण थंय हो माताळो घातलेलो आहा. तो फ्रांसिस्कान पोत्तून हाडला पवित्र सभेन. काल ताची परब केली आमी. कित्याक 50व्या दिसा उपरांत हो माताळो पवित्र सभेक आंकवार मरेक दिलो. आनी ते पासत कालचें शुभ वर्तमान आमकां आयकूंक येवंक ना. एक तोरणाटो येता जेजू फुड्यान सोरपोट पडटा आनी विचारता सासणाचें जिवीत हांवें जोडून घेवन कितें करूंक जाय. आनी जेजू ताका म्हणटा सुमूर्त पाड. आनी तो म्हणटा ल्हानूच आसतना हांवें सुमूर्त पाडल्या. आनी जेजू ताका म्हणटा एकूच तुका उणें आहा, तुजे कडेन आहा तें सगलें वीक तूं ग्रेस्त तें गोरिबांक दी आनी म्हजो पाटलाव कर. पूण हो भुरगो तोरणाटो तोंड वांकडें करून गेलो. ताका ती दिवची खुशी नासली. इतलो तो आपले धन ग्रेस्कायेक बुल्लोलो. ताका दिसलें ना जेजूचो पाटलाव करूंक ती सोडूंक हांव कबूल ना. ओदीक बरें ती जेजू म्हाका नाका असल्या उमाड्यांनी तो गेलो. आनी देखूनच पेद्रू विचारता आमी इतलें सोडलां आमकां कितें मेवतलें. पेद्रू उदारपणान विचार. पूण पेद्रूच्या मनान आनिकूय आहा व्हडलो भाव हाता तो रुबाव हाता व्हडलो. ताका लागून तो म्हणटा आमी सगलें सोडलां आमकां कितें आसा.
आनी जेजू ताका बरी भाशेन सांगता जाणें आवय बापूय भाव भयणां भाटां बेसां सोडल्यान ताका शेंबोऱ्यांनी आसतलीं भाव भयणां आसतलीं आवय बापूय आसतलीं भाटां बेसां आसतलीं आनी हाका लागून जेजू ताका म्हणटा भियेनाकाय तुका आनीक पूण दुमाळोय आसतलो तेवूय जेजू चड वयता थंय दुमाळोय आसतलो आनीक ताचे भायर तुका सासणाचें जिवीत आसतलें ह्या संवसारांत तूं सुखी आसतलोय आनी मागीर स्वर्गाच्या राज्यांत तुका आनिकूय कुशालकाय आसतली अशें जेजू उदारपणान म्हणटा हाचें पयलें वाचप सिराकाच्या पुस्तका वेलें हाचे वयर आमची नदर घालता सिराकाचें पुस्तक सांगता सुमूर्त पाळ देवाचे कायदे पाळ देवाक कितें दिवंक सोदताय तें बरे मनान दी दाव्या वांट्याची खबर कोत्ता आदल्या कोरारांत लोक आपलो दावो वांटो देव मंदिराक दितालो आनी थोड्या कोडींनी आजून आहा आमची क्रिस्तांव कातोल्क लेगून दावो वांटो काडून इगोर्जेक दितात हांगा एकलो मनीस आहा जो म्हयन्याच्या म्हयन्यान आपलो दावो वांटो दिता ते भायर आमची मिशनरी फॅमिलीज ऑफ क्रायस्ट हें एसोसिएशन आहा ती आपलो पागाराचो दावो वांटो तांच्या एसोसिएशनाक दितात इगोर्जेक दिवचे दिवून तेवूय दितात ओ दावो वांटो पवित्र सभेन ना तो कायदो पवित्र सभेंत आसा इगोर्जेच्या देस्पेजाक आनी मुणेरांच्या खाणा पिणांक कितें दिवचें तें तुमी आयताराचें दितात तें आख्ख्या गोंयच्या पवित्र सभेक पाद्रींच्या उदारपणा पासत वेता आनी तुमी मुंगडाराचें घालतात तें आमचे इगोर्जेक वेता अंतर करून दाखयता मुंगडाराक घालतात तें आमचे इगोर्जेक वेता पूण तुमी आयताराचें खंयसरूय तुमी आसूं आयताराचें कलेक्शन तें पाद्रींच्या जेवणाक खावणाक वेता आनी हांगा म्हणटूं सियोले ओदीक दुडू येतात पूण जायत्यो सुवातो आहा जावं काणकोण जावं पेडणे जावं होंडेच्यान जांच्या लोकां कडेन दिवंक जायना सो आमचें कडेन कितें सुबेज उरता तें ते वाटेन वांट्टा हे भाशेन इगोर्ज मातेन सगल्या पादविकारांक आनी पातकुरांक एकूच जेवणाक पयशे ती इगोर्ज ग्रेस्त आसूं वो इगोर्ज गरीब आसूं हें तुमी जेवणाक खावणाक दितात आनी तें सिराकाचें पुस्तक म्हणटा तुमी देवाक दितात जाल्यार गुणगुणून दिवचें न्हू देवाक दितात जाल्यार इमटेपणान दिवचें न्हय पयलीं फोडां प्रथम फोडां देवाक दितात जाल्यार कुशालकायेन दियात आमच्या फिरगोजेंत हांव भुरगो आसलो तेन्ना पादविकाराक सगल्यो बऱ्यो वस्तू येताल्यो काणगां रोयलीं बोरी काणगां पादविकार कोणगां रोयलीं बोरी कोणगां पादविकाराक मागीर ओसांदे रोयले पयले पादविकाराक कितेंय पयलें जाता तें पादविकाराक धाडटले लोक घेवन येतालो कित्याक तांचें मन तें पयलें देवाक दिवंक कित्याक देवान हीं फोडां आमकां दिल्यात हांगासरलो लोक केन्ना केन्नाय धाडटा आपल्या ओडतांतलें पोरसांतलें पयलें कितें जालां तें आमकांय बी धाडटात ही ती भोव आदली सूय देवाक दिवपाक ती देवाक तांच्या मुण्याऱ्या उद्देशां आमी दिता आनी देखूनच हें सिराकाचें पुस्तक म्हणटा उदारपणान दी आनी तूं उदारपणान दिलोय जाल्यार देवूय उदार जातलो तूं देवा कडेन इमटो जालो जाल्यार देव तुका व्हडलेंशें दिवचो ना पूण तसल्या मनान आमी दिवचें न्हय म्हणटा म्हणजे म्हाका देव जाय तें दितलो ते पासत हांव देवाक दितां असल्या मनान न्हय पूण देवान तुज्या पोरसाचेर आशिर्वाद घातला देवान तुज्या वावराचेर आशिर्वाद घातला तुवें कितेंय सुबेज जोडला बऱ्या मनान दी म्हणजे दिवंक जाय गुणगुणोवन दिता तसलें देवाक मानून हांवें पयलें सिराकाचें पुस्तक आमकां सांगता तूं उदारपणान दी आनी देव तुजेर आशिर्वाद घालतो हें तें जेजू सांगता तुवें तर इल्लेंशें दिलें जाल्यार तुका ह्याच जिवितांत फुडलें जिवीत मागीर येतलें ह्याच जिवितांत दुप्पेट आनी 100 पावट अदीक मेवतलें हें म्हाका दिसता आमच्या पाद्रींच्या जिवितांत आमकां दिसून येता आमकां आमी
आवय बापायक सांगता हांव भाव भयणांक सांगता हांव आनी आमी काम करता म्हजीं घरचीं जावं म्हजे भाव म्हजी भयण म्हाका म्हणटा तूं इतलो बिजी एक फोन लागून गुंडावंक जायना तुज्यान आमकां आमी हुस्केता कितले फावट तूं बरो ना जाता हांवें म्हणलें चोय म्हजें जिवीत हांगा म्हजे पोरजे बराबर म्हाका म्हजी पोरजां आहा तुंय म्हजीं घरचीं जाय तेन्ना हांव तुमकां फोन कोत्तलो आमची माय म्हणटाली म्हाका हांवें तुका फोन करूंक जाय वो तुवें म्हाका करूंक जाय कोण आवय आनी कोण पूत तूं करीच नाय हांवेनूच तुका करूंक जाय तुवें करूंक जाय आसलो म्हाका हांव आवय म्हणून हांवें तिका सांगलें पळय हांव तुवें म्हाका देवाक दिलाय हांव देवाचो म्हजी आस करिनाकाय हांव तुजो न्हय हांव येता आनी ती म्हणटा म्हाका तुवें म्हाका म्हटलेलें ल्हान आसतना हांव दिओसेजान पाद्री जावंक वेता कित्याक दिओसेजान पाद्री चान्स मेळटा घरा येवंक धर्मीक पाद्री जालो जाल्यार तो पयस आसता मिसांवांच्या एरियांत आसता आनी तांकां चडशे घरा धाडिनात 2-3 वर्सांनी तांकां सुट्टी मेवता तेन्ना येतात आनी ती म्हाका म्हणटा म्हजो ती पाद्र आहा तो पिलारची संस्थेंत आहा तो पोत्तून खबरीक येतालो घरा लागीं पूण हांव हें नासलो आनी देखून म्हजी माय म्हणटा तो धर्मीक जावन आमचे खबरीक येता आमचे बर्थडे जाले तो येता पूण तूं आपूण दिओसेजान पाद्री जाला आनी दिओसेजान पाद्री जाला देखून तूं आपूण घरा येतलो अशें म्हणटालो तुजी खबरूच ना कित्याक एक फावट आमी वावरान बुडले आमी पोरजेचे जाले आनी हें दादोसपण म्हाकाय मेवता हे दिसांनी हांव मायाचे 2 तारखे सावन बरो ना थोंडी जाली मागीर जायते हीट स्ट्रोक जालो आनी कितल्योच वस्तू जाल्यो आजून सारको बरो जावंक ना म्हजो ताळो आजून ना पूण ह्या फिरगोजकारांनी कोणें कोणें कुजुमेंत हाडलो कॉन्कॉक्शन हाडलें कोणें आनी कितें सोप धाडलो कोणें आनी कितें धाडलें पादिगाऱ्यांचो हें खा हें पिये बरो जातलोय हें आवय कोत्ताली पूण ह्यो इतल्यो आवयो धाडटात कोण म्हणटात फादर तिजान धाडटा तुका कोण म्हणटा बोकड्याचो काल धाडटा कोण म्हणटा कुजमेन धाडली आनी हें स्पेशल जेवण घे हें म्हणटा हांव तुमी म्हज्यो आवयो तुमी म्हज्यो भयण्यो तुमी म्हजे भाव ओ हुस्को आहा हें धादोसपण व्हडलें घरचें पावता म्हणसर तें दिवतलें पूण गरम गरम हे फिरगोजेचें पावता कित्याक हांव हे फिरगोजेचो हांव तुमचो आनी तुमी म्हजी हें आमकां दिओसेजान पाद्रींक दादोसपण आमची पोरजां आमचें रगत आनी आमी आमचे पोरजेचे असल्या मनान जेजू आमकां सांगता तुमी तुमचें जिवीत म्हाका दिलां पूण हांवूय तुमकां जाय तें दितलो दादोसपण तुमकां मेवतलें आमकां भुरगीं नात पूण आमच्या आगोस्ताच्या म्हयन्यांत गवळ्यांचो दीस मानयतात त्या दिसाक दोतोनीच्या भुरग्यांनी पातकुराक आनी म्हाका बरीं बरीं कार्डां आपणें चितारून हाडलीं तांकां कातिकिस्तांनी सांगलें गवळ्यांचो दीस आहा पादिगाराचो आनी पातकुराचो दीस तुमी कितेंय तरी चितारात कार्ड्स करात इतलीं कार्डां आनी इतलें भुरग्यांनी बरयलें 3 फावटी ते हांवें वाचले आनी हांव रडलो वाचून दुखांक ओडलीं इतलें भुरग्यांनी बरें बरयलां जरूय म्हणटात पादिगार स्ट्रिक्ट पूण भुरगीं सारकीं धांवन येतात भुरगीं म्हाका वेंग मारतात आनी भुरग्यांचें इनोसेंट बरोवप सेर्मांचेर बरयलां कित्याक हांव तांच्या भुरग्यांच्या मिसाक किरीत सेर्मां सांगता mind blowing sermons you are preaching for us you are so friendly you are so kind we are happy to have you as our parish priest कितलींच कार्डां धाड हांवें तो दवरला केन्नाय तरी आमी निराशी जाता हें भुरग्यांचीं कार्डां वाचलीं म्हणटूच आमकां दादोसपण भोगता ही म्हजीं भुरगीं न्हय तुमचीं भुरगीं पूण सद्याक ती म्हजीं भुरगीं तुमकां लागून तुमकां कार्ड दिलां जाल्यार नको पूण आमकां ताणीं दिलीं हें तें जेजू सांगता तें तुका भाव भयण नात
तुका आवय बापूय ना पूण तुका शेंबोरांनी आवय आसतल्यो, शेंबोरांनी भाव भयणी आसतलीं, शेंबोरांनी भुरगीं आसतलीं. हें आमचें पाद्रीचें दादूसपण. आमकां आनीक दुसरें दादूसपण ना. कुटुंबीक दादूसपण तें हेंच, म्हणजे तुमी आमचें कुटुंब. आनी हेंच तें जेजू आमकां तिरासणान सांगता. ते पासत आजकाल आपुणूय उणें जाल्यांत. आनी देखून हांव म्हणटालो फादर मारियान तो जॉयन जाला तेन्ना ग्रॅज्युएट तो. आफ्टर ग्रॅज्युएट ताका आनी सालिगांव सेमिनारींत आमी दवरूंक ना, सरळ रायतुरो हाडलो. कित्याक ग्रॅज्युएट कसो डायरेक्ट भितर सरलो. आनी ग्रॅज्युएट कसो आमी ताका ग्रॅज्युएटांचोच इन्चार्ज केला. कित्याक तो ग्रॅज्युएट कसो जाणा ह्या ग्रॅज्युएटांक कशें ट्रीट करूंक जाय तें असल्या मनान. आनी आमची आपुणूय उणें जायत गेल्यान. पूण आतां चड आपुणूं येतात, शिकून जालें म्हणटूच सेमिनारीन भितर सरतात, ग्रॅज्युएट भितर सरतात जायते, आनी डायरेक्ट भितर सरतात. ही कशीची खबर आमकां. कित्याक हे भाशेन आपोवणी येतात. कित्याक आतांचे भुरगे म्हणटात कितें मेवता पाद्री जावन, तांचें जिवीत कसलें, एकसुरें जिवीत, तांकां खुशालकाय ना, तांकां कांय ना. ना, खुशालकाय आमी जाणो, कितली आमी खुशालकाय भोगता ती आमकां लोक बरेपणान लेखता म्हणटूच. ही आमची खुशालकाय, हें आमचें दादूसपण. हें आमी तुमकां घोडी सांगिना, आज सांगता. कित्याक आज हें शुभ वर्तमान पडलां देखून. पूण याज्ञीक जावपाक जायते भुरगे आहात, पूण माद्री जावपाक चेडवां फुडें सरोनात. आमच्या ह्या सियोलच्या फिरगोजेन 8 घरां आहात माद्रींची. आनी हांव रावतालो अदीक चेडवां माद्री जावंक भितर सरतलीं म्हूण. ना, बरी खुशी दाखयनात, बरी खुशी. हांव तांकां फकाणां करून म्हणटा कितें ती आंकवार रावंक सोदतात, काजारूय जावंक सोदिनात, आंकवार रावंक सोदतात, पूण धर्मिकाय जावंक सोदिनात. आमच्यो सिस्टऱ्यो कितलें कितलें काम करतात हांगा, कसलें कसलें काम करतात, खुशालकायेन करतात. आमच्यो सिस्टऱ्यो कितेंय तांचे कडेन मागत रोखड्योच येतात इगर्जेंत आदार दिवंक. ही तांची खुशालकाय. आनी कोणेंय म्हणचें न्हू सिस्टऱ्यो खुशाल नात, त्यो बाबड्यो कोंयेंतान बंद आहात, तशें न्हय. तांचें मागणें, तांचो वावर, तांची खुशालकाय, ती आपल्या रिक्रिएशनाक कितलीं आसतात केलतात ती तीन जाणात. आनी ते पासत आज हांव भुरग्यांक म्हणटलो आसलो, ओदी करून तरणाट्यांक जेजूचो उलो तुमी तुमच्या आवय बापायक सोडल्यान, तुमच्या भाव भयण्यांक सोडल्यान, तुमची भाटां बेसां सोडल्यान खुशाल जायात. हांव तुमकां दुपेटूच न्हय 100 पावट खुशालकाय दितलो. हें तें धर्मीक जिवीत, जावं याज्ञिकाचें जावं संस्कार लोल्यांचें जिवीत. आनी असल्या जिविताक आमी पाठिंबो दिवंक जाय. भुरगीं तरी वचूंक सोदतात, वच म्हणपाचें. हांव व्हडलो आनी हांव पाद्री जावंक गेलो म्हणून बापूय म्हजो पांय सारको वयर सकयल जालो. तूं व्हडलो आनी तुज्या फाटल्यान ते एक जाण आहात, तुवें म्हाका आदार दिवंक जाय. हें सांगलें ना, म्हजें काम तें न्हय. आनी तूं म्हाका दवरशी जाल्यार हांव कडेन तो नाशी जायत. माई मातशें वयर सकयल जाली. माई म्हणूंक लागली तुमी चोगांय वेतात जाल्यार वचात, पूण बरीं जायात, अशें तिणें म्हणलें. म्हणजे असलीं तरी आवय बापूय आहात जीं म्हणटात वचात आनी देवाचे सेवेक तुमी भितर सरात जाल्यार आमकां जायती आपोवणी मेवतली. आतां आमकां आपोवणी नात. आमच्या हे फिरगोजेन 3-4 पाद्री आसतात, आमी दोगूच आहांव आनी जायना. पेज येता, टेन्शन जाता, इतलें ऑर्गनायज आमी कोत्ता जायना, सुसेग लागून मेळना. हें कित्याक? कित्याक जायतीं आपोवणी येनात. आनी हांव म्हणटलो आसलो आज जेजूचीं उतरां घेवन उदारपणान वचात. जे भाशेन देव म्हणटा उदारपणान तुमचें दान करात, इमठेपणान न्हय. तेच भाशेन तुमच्या जिविताचें दान पवित्र सभेचे सेवे पासत उदारपणान करात, इमठेपणान न्हय. आनी ज्या उदारपणान तूं कोत्ताय तितलो तुका देव आशिर्वाद घालतलो. ही म्हजी गोवायकी. 30 आनी 7 वर्सां हांव पाद्री कुशाल आहा आनी कुशालकायेन आहा. आनी हांव म्हाका कोणें कितें म्हटलें तें घेवन बसना, हांव फुडें वेतां. कित्याक लोक म्हणटलोच, पूण हांवें जें कितें करूंक जाय तें करूंकूच जाय. कित्याक तें लोकांचे परजेचे बरेपणा पासत. कितेंय तरी आमी हांगा कोत्ता, हांव आनी पातकूर येवजण्यो कोट्टा, ह्यो फिरगोजेक
तुमच्या बरेपणा पासत आनी आमकां मागीर दादोसपण मेवता आमी बरें कितें केलें आनी देव आमचेरूय आशिर्वाद घालता. असल्या मनान मोगाळ बांबडीनो आमी उदार जावया देवा कडेन, जावं देवाक कितें दिवंक, जावं आमचीं भुरगीं बाळां देवाक दिवंक. आनी हे भाशेन करीत जाल्यार आमकां ओदीक मोजुरी आसतली. हो जेजू जो आमचे कडेन उलयला तो हांगा आल्तारार येतलो, थंयच्यान आमच्या काळजांत येतलो, आमच्या मनांत येतलो, आमच्या मनांत तो ही चिंतना रिगयतलो. म्हणजे उदारपणान आमचें जिवीत पवित्र सभी पासत दिवंक तर एन्स करूंक आमकां कृपा आनी बोड ह्या मिसा बलिदानांतल्यान मागून घेवया. उबी रावया. देवाचे उतर आमी नियाळ्ळा. आमच्या काळजान मनान तें धरून ह्या वेळार आमचें मागणें आमी बापाक करुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आनी आदारान सगल्या आव्हानांक फुडो करूंक आनी हे पोरी आपले पोरजेक नमुने जावंक तांकां बापाचें बोल मागुया. मागणें आयकून घे बापा. आम्हा सोमेस्तांनी दिसा दिसपोटी कुरपेचे जिवीत जिवंक आनी बागयोंत आतोनी भाशेन पवित्रपणान वाडोवंक बापाचो आदार आमकां मागुया. आमचे मागणें आयकून घे बापा. आयच्या दिसा ह्या मिसा बलिदानान भोक्तीन वांटो घेतोल्या आम्हा सोमेस्तांक तशेंच इतेसांव भेटयलोले मसिया नोनीस हिका बागयोंत आतोनीचे विनवणेन सुबा आशिर्वाद फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणें आयकून घे बापा. बापा आमी तुका आर्गां हांव दिन वाचता कित्याक तूं आमचें सवें उदार. आमी तुजी सवें उदार जावंक आनी ह्या वरवीं ह्या तुज्या उदारपणांतल्यान आमी सगलीं देणी तुजी भोगूंक आमकां तुज्या आत्म्यान भर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. दाना तयारी वेळार दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया. C23 पेज 38. मोच्या भावा भयणीनो, हे मोजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात.
हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सुबेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा, भोगतीन तुजी सेवा करूंक बागयोन आंतोनीच्या उगडासाक जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तुका भेटोवंक आमी आयल्या. ह्या बलिदाना वरवीं संवसारी वस्तू वेले आमचें काळीज काडूंक आनी तुजेरूच तें दवरूंक आमकां कुरपा दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरकळी आनी सोर्वताय आमी तुका वाखाणूंक फावो. तुज्या भोगतां सोवे तुका मोहिमा मेळटा, कित्याक तांच्या पुण्यांचें इनाम तुज्याच देण्यांचो मुकुट. प्रितुमेर तांचें जिवीत आमकां सुगुणांची देख. तांचे लागीं आमचो एकतार आमकां पुण्यावो जिविताक आदार. पवित्र सोबे खातीर तांचे मागणें आमचे असोक्तायेक धीर आनी गोटाय. हें आमकां तुज्या मोगाचें देणें. आमी जोयत व्हरूंक आमच्या झुजान आनी वांटो घेवंक तांच्या वैभवान बोळ दिता आमकां हो हिशोब नासलो जमो आमच्या मोहिमेवोन भावां भणीचो. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरोंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दुतां भोगतां सांगाती संतोसान तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaranzo sorvespor tu, sorgani sonsar bolyak tucia voi bova. Sorgi tu casoi soi, sorgi tu casoi soi, sorvespora cina vieta da casoi, sorgi tu casoi soi, sorgi tu casoi soi. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळूंक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good porco to ya. Jesu, tuže morona mi sobor
romta. Sonia Jesu, tuझे पुनर्जीवन परगटा. Sonia Jesu, tuझ्या येण्या आम्ही ओंत्रेकता. तुयसोर दिमी घालून आसात ती मातशे उबे रावात. उबो रावपाचो वेळ. नमस्काराचो वेळ काबार जालो. हो मागड्यांचो वेळ. सगळीं आमी बाराबोर एका मनान आनी एका काळजान वांटो घेता. बाराबोर उबी रावता, बाराबोर बसता, बाराबोर दिमी घालता. बापा, जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जिविताचो आमी भोगतीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो मुंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आखे प्रितमींचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस्क आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगल्या संस्कार लोल्या तशेंच याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिचो निर्मोळ पोती बागेवन झुजे, बागीवोन दोर्म दोता, बागीवोन तांतोन आमच्या आस्कऱ्या, बागेवन झुजेबाज आमच्या दोर्म प्रांताच्या आस्कऱ्या आनी सूर काळी तुका मानवल्यान सगल्या भोगतां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. पुनर्जिवंतपणांचो बरो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकलूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टा गोतीन अंतरलोल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणार सोरपोदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. बापाक उलो करून ताचो आदार मागून आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. बाबा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकादांतली आमकां वाडटाय. कित्याक राजवती पदवी आनी मोहिमान तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तुंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी रासवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. मी सगळीं एकामेकाक सोम्याची शांती वांटुया. संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संवसाराचे पाप काटती. शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान
ती आमी सोगलीं सुबागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली क्रिस्ताची कुरान. क्रिस्प्रसाच्या वेळार आमी गायन घेवया D10 पेज 62.
उभी राहूया. प्रार्थूया. बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या या जेवणा बळान बागयोंत आंतोनीची देख घेवन तुज्या मोगान सदां थीर रावूंक आमकां फावो कर. आनी तुवेंच आमचे जिणेन सुरू केलाय तें आमचे पवित्रतायेचें काम स्वामी जेजू येतलो त्या दिसा पर्यंत तूंच सुपूर्णायक पावय. तुज्या पुता जेजूचे नांव वीण. आमेन. बसया मातशें. थोड्यो गरजेच्यो कळोवण्यो. तुमी जाणात आमची त्रेसेनां सुरू जातात. नोवेना न्हय पूण त्रेसेन पोरुंतान हांवें ते निठायेर घातलां आनी हांगाच न्हय आख्या गोंयांत आतां त्रेसेन म्हणटात. आनी कोणेंय म्हणचें न्हय पादिगार नोवेना केन्ना सुरू त्रेसेना 13 दीस ते. त्रेसेन आमचें सुरू जाता 5 तारखेर तावन 4 तारखेर फुडल्या आयतारा दीस सांजे 5:30 वाजता फामांचेर आशिर्वाद माडयेचेर आशिर्वाद आसतलो. आनी मागीर दुसऱ्या दिसाक तावन 5 तारखे तावन ही त्रेसेनां सुरू जातात. मिसाचो वेळ हे पळय आमी बदलला उगडास्तरचो. पयले मीस कोंकणी भाशेन 5:30 वाजता सदांच 5:30 वाजता आसतले. दुसरे मीस इंग्लीश भाशेन 6:45 6:45. तिसरे मीस 8 वाजता. चौथे 9:30 वाजता आनी सांजेचे 4:30 वाजता. आतां थोड्यो बदलण्यो आहात. जुनाचे 10 सोनवारा दीस सांजे 4:30 मीस आहा देखून 5:30 आसचें ना पूण 7 आसतलें इंग्लीश भाशेन तें आसतलें. मागीर जुनाचे 11 आयतार मातशें बदलता वेळार वेळ 5:30 सदांचे भाशेन पयले मीस. इंग्लीश भाशेचे मीस 7 वाजता कित्याक गोड्डी जाता लोकांक वचूंक जाय आनी दुसऱ्या लोकांनी येवंक जाय ते पासत 7 वाजता. 8चे मीस 8:30 जातले आनी हे फेस्ताचे मीस सांतीस साक्रामेंत आमची कॉन्फ्रारिया सांतीस साक्रामेंतांत भेटयल्या. सो कॉन्फ्रारीचे वांगडी हे मीस कोत्तलेत फेस्ताचे 8:30 वाजता. आनी ते मीस जाले उपरांत सांतिस्मांचें पुरसां आसतलें. मागीर 9:30 मीस 10 वाजतांक जातलें आयताराक आनी मागीर सांजे 4:30 वाजता. जुनाचे 17 सोनवारा दीस वेस्पराचे मीस 5:30 वाजता. ते दिसाक इंग्लीश मीस आसचें ना. एका सोनवाराक कोंकणींतलें 5:30 मीस ना. एका सोनवाराक इंग्लीशचे मीस आसचें ना कित्याक ते दीस वेस्पर देखून. 18 पोरबेचो दीस मिसां हे परी पयले मीस 5:30 वाजता. हे सदांच 5:30 फेस्ताच्या दिसाक लेगून. दुसरे मीस इंग्लीश भाशेन 7 वाजता ओवरार आयताराचो आमी घातला. तिसरे मीस 8:30 वाजता आनी पोरबेचे मीस 10 वाजता. सांजे मीस आसचें ना. त्रेसेनांच्या दिसांनी फकत 2 व्हिलर्स आमच्या इगोर्जेच्या कंपाउंडांत आमी पार्क करूंक दितले. उरलोलीं सगलीं मोटरां 4 व्हिलर्स थंय आमचें पार्किंग लॉट आहा थंयसर. जाणटीं कोण तुमी घेवन येतात तांकां देंवोवचें. आतां जाणट्यांक हांगा चडूंक तांकां अवघड जाता पावंडे आहात. आमी सरकाराच्या कायद्या प्रमाणे ह्या वाटेन रेलिंग्स घातल्यात व्हील चेरान लागून ना आमी सदांच चडटा आनी पडटात. मागीर थंय आडामाडा मोडली जाल्यार मागीर पातिकारा चुकून येवंक करतात. तुमकां ह्या दारांतल्यान भितर आनी मागीर हांव स्वात कोत्तलो कोण तुमकां स्वात मेळोना जाल्यार थिंगा लवडोत येतात. मागीर लवडोत येतात लॉस दिसता. हांगा टाट करून भितर पडलें पावलीं ते पावंडे काडूंक जाय मागीर कांसार जातात धरून रावतात. ना इतली बरी मांडावळ आमची इगोर्जे आहा तिचो फायदो काडचो. आमी तशींच आयल्या हांव सदांच हें चलोना सदांच आयल्या म्हणटा तें चलोना. आतां सगळीं बदलपा जाल्यार ती आमी मानून घेवंक जाय. रेलिंग्स मुद्दम घातल्यात सरकारी कायद्या प्रमाणे हे वाटेन चडचें दुयेंत आहात हांगा मागीर देंवोवची आनी पोत्तून मोटोर वेतले मागीर
सगलो लोक गेले उपरांत पोत्तून मोटोर येतली तांकां व्हरपाक, कित्याक लोक गेले बगोर दुसरे मोटोर मागीर दुयें थिंगा आवट गोड जाता. तेंच मनान चिंतून पोरू आनी 2 वर्सां हांवें त्या वर्साक आमी कोविडाक लागून पोरू हांवें पयला इतलो लोक जाता. पावसाचो मेघ तर जालो ओ भितर आहा तो लोक भायर सरूंक आवगड कोत्ता. भायलो लोक भितर येवंक सोदिना कित्याक भितरलो लोक भरलेलो आहा. ते पासत ह्या वर्साक हांवें चिंतलां भायल्यान तालपोत्री घालूंक पावंडे आहा थंयसर पासून. सो मीस जाली हे लोकांनी भायर सोदचें. दुसऱ्या मिसाक लोक आदीं पावलो थंय आसतलो न्हू जाल्यार मागीर भिजून भितर येवपाची गरज ना. सारकी पावंड्यांचेर भिजोवपाची थंय तावन ती हें हांवें चिंतलां हे वर्साक घालूंक तुमकां सगळे सोयेक दिवंक बरे भशेन ह्या त्रेजेनांत वांटूंक. पूण तुमी आमचे लागीं कॉपरेट करचें. ती तालपत्री घातल्यान म्हाका मीस दिश्टी पडटा हे भाशेन एक पांयांचेर आयकतात मीस हे भाशेन हें सारकें ना. आनी थंय रावन मागीर गाडयो पास जातात त्यो मेजतात, सुण्यांक पळयतात, कोण येता तें पळयतात आनी म्हाका सांगता आय एम कम्फर्टेबल. आय सेड नो आय एम नॉट कम्फर्टेबल फ्रॉम हियर टू सी यू देर लुकींग एट द व्हेकल्स ट्रॅफीक आनी कोण येता आनी ते सोप्याचेर बसून उलयतात. इगर्जेन सुवात आहा आनी हे पयले भांग हांवें माद्रींक दवरल्यात. पूण सुबेज लोक जालो जाल्यार तुमच्यान ह्या त्रेजेनांच्या दिसांनी हांगाय बी बसूं येता. सिस्टरींच्यो सुवात्यो दवरच्यो जाल्यार सिस्टरींक आमी एक सुवातेर दवरतल्यो तुमी दुसरे वाटेन बसचे हे भशेन. कित्याक सगल्यांक बसूंक सुवात आहा, कोरार सुवात आहा, मागीर कॉरिडरान थंय आसतली आनी भायल्यान आमी दिनांव खरें पूण चड लोक जालो जाल्यार तुमच्यान मागीर भायल्यान पूण बरे भशेन वांटो घेवचो. ही आमची मांडावळ तुमी सांबाळची. गेल्ल्या मंगळारा दीस कलेक्शन जालां 60,750 रुपये. तुमकां सगल्यांक आमी दिन वाचता तुमच्या उदारपणा पासत आनी बायगोन आंतोनीचे मजतीन देवान तुमचेर आपली विंच दिली आशिर्वचनां वतो म्हूण मागता. आतां फुडल्या सोमाराक तावन आमी तुमकां पळयतले. 13 जुन्यांचे आमी सांजे मीस जाल्या उपरांत बायगोंत आंतोनीची इमाज घेवन आख्ख्या आमच्या सिओलच्या फिरगोजेन घेवन भोंवतले आनीक लोकांचेर मागीर आमी आशिर्वादूय दितले. ही आमची मांडवळ. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोव्या सूंग सोर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्योंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणे. भाग्योंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मितां आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुज्या फुडें येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता. नोमान तुका भाग्योंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या दोर्म दुता. कोर मोजें जिवीत नितोळ निर्मळ, बोर मोजें मोण जाणवायेन, पेटोय मोजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती मोज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर पोरगोटूंक म्हाका शिंकोय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे मुखार ओळखून घेता आनी मोजें कोणती बरी काळीज तुका उक्तें कोत्ता आनी तुजे वेंगेन आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाकाय बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका बोदतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवाशान रावता. भाग्योंत आंतून दुखेस्तांच्या बुजवंडरा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी मोजें दोळडीरपण आनी उपोदरे, मोजे उस्के आनी खोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पळय. तुजे वेंगेन आसल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कोर आनी मेळोवन घे म्हाका उपकार आनी म्हज्या
उस्क्या खुंतींतलोय म्हाका निवार. ओचोरयांच्या बागयोन तांतून तुका उलो मागतल्यांक तूं ना म्हणोनाय, पूण तांकां सदांच पावोवंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पोदवेदार मोजतीन एक खालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोणवळाय, थोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धोर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोदीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबनासतना विनंती कर. आमेन. शेवटाक आमी गायन घेवया U25 पेज 243. Shine.